नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज करता ताल्ल्यांचे हुमण। तर ताच्या खातीर हे हांवें ताल्ले घेतल्यात आनी ते साफ करून ताका थोडेशें मीठ लायलां। तर आतां आमचो मसालो रेडी करे पर्यंत मिरसांग वांटून घेता तो पर्यंत ताका मीठ लागतलें तितलें पुरो जाता, कारण हें नुस्तें बारीक, ताका लागून खूब मीठ लावपाचें ना आनी खूब वेळ दवरपाक जाय म्हणून बी ना। मिरसांग वांटून घेवपा खातीर हांवें एक वळ्याची सोय घेतल्या हांगासर। तर ती सोय कातून घेतल्या। तशेंच हांवें 5 सुक्यो मिरसांगो घेतल्या आनी 2 हांवें घेतल्या बेडगी मिरची। तर बेडगी मिरची घातल्या नंतर कलर बरो येता हुमणाक म्हणून बेडगी मिरची। तशेंच हांवें अर्दो चमचो हळदीची पावडर घेतल्या। 4 हांवें मिरयाचे कण घेतल्या। मिरयाचे कण जर तर तुमकां नाका जाल्यार स्कीप करपाक जाता। 1 चमचो हांवें सुकी कोथमीर घेतल्या आनी थोडीशी आमटाण। तशेंच आमकां शिजत घालपा खातीर लागतलें 2 हांवें हरव्यो मिरसांगो घेतल्या। 1 आल्याचो थोडोसो कुडको घेतला, तो आमी ठेचून घालपाचो। तुमकां जाय जाल्यार तुमी वांटपाक सुद्दां घातल्यार जाता। तेफळां घेतल्या हांवें थोडी आनी 3 सोलां। हे आमकां शिजत घालपा खातीर लागतलीं। आतां हे सगळो मसालो हांव मिक्सरान घालून घेता। सोय, हळदीची पावडर, मिरी, मिरसांगो, आमटाण आनी सुकी कोथमीर। आतां हातून आमी थोडें उदक घालून हाची बारीक एकदम फायन पेस्ट करून घेवपाची। हांवें मिरसांग बारीक वांटून घेतल्या आनी आतां ती हांवें गॅसार तापत दवरल्या। आतां ते आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। तातूंत हांव थोडेशें उदक घालता। तुमकां जितलें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक घालात। आतां आमी तातूंत घालुया हरव्यो मिरसांगो। 2 कट करून घेतल्या हांवें। तशेंच हांवें थोडें आलें घेतलां ठेचून, तें घालुया आमी तातूंत। आनी आतां आमकां घालपाक जाय तेफळां, ती हांवें ठेचून घेतल्या आनी बरी हांवें ताजी तेफळां घेतल्या। ताजी तेफळां घातली म्हणटकच ताका वास बरो येता आनी हुमण बरें रुचीक टेस्टी जाता। आज हांवें ताल्ल्यांचें हुमण केलां। तर पयलीं हांवें ताल्ल्यांचें सुकें केल्लें आसा। तर ताजी लिंक हांवें डिस्क्रिप्शनान दिल्या, ती तुमी नक्की पळयात। आतां आमकां हुमणाक हांगासर बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। हुमणाक आतां आमच्या खतखतो येवपाक लागला। आमकां 1-2-3 मिनटां हें शिजोवन घेवपाक जाय, कारण हरव्यो मिरसांगो आमी तातूंत घातल्या त्यो शिजपाक जाय। तो हुमणाक खतखतो आयलो। आतां आमी गॅस बारीक करपाक जाय, सामकी लो। आनी आतां आमकां तातूंत घालपाक जाय ताल्ले। तर ताल्ले हांवें मीठ लावन दवरलेले आनी आतां परत एकदां हांवें धुल्यात, कारण ताचे ताल्ल्यांचो जो वास आसा तो वचुनी म्हणून परत एकदां धुल्या। आनी आतां ते आमी घालून घेवया तातूंत। ताल्ले घातल्या नंतर आमकां खूब शिजोवपाचें ना, 1-2-3 मिनटां शिजयल्यार पुरो। आतां आमी घालुया चवी पुरतें मीठ। तुमी तुमचे चवी अनुसार मीठ घालात। आनी आतां आमकां घालपाक जाय सोलां। मातशें मिक्स करून घेवया। आनी आतां ताका खतखतो आयलो की हुमण आमचें तयार। आतां 3 मिनटां जालीं। आमच्या हुमणाक बरो खतखतो आयलो, नुस्तेंय बी शिजलें। आतां हांव गॅस बंद करता। तर तुमी पळयात, हांगासर ताल्ल्यांचें हुमण तेफळां घालून, हरव्यो मिरसांगो घालून खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तर तुमी हें नक्की करात, खूब रुचीक लागता। तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करात, शेअर करात, तशेंच म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।